सालशेत मिशन बीन असले कांय नाव ना। भारतीय जनता पार्टी ही सगळे मतदारसंघात सगळे सारको न्याय दिता। तुम्ही काढात आणि पळयात फाटल्या 5 वर्सांतले आता ह्या नवीन जी सरकार जाले त्या सरकाराची उपलब्धी काढून पळया खंयच्या मतदारसंघात कितलो पैसे कितले स्पेंड केले ते। सो डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टींतल्यान सेम मागीर तो ओपोजिशनाचो आमदार आणि मूल्य संघटन पळोवपाचें काम हे भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाच्या आणि बाकीच्या सगळ्यांच्या वांगड्यांचें त्यानुसार आमी स्तरावर वचून हे संघटन वाडोवपाचो प्रयत्न करता ऑर्गनायझेशन। विचारला की कॉन्स्टिट्युएंसी 8 चडशे कॉन्स्टिट्युएंसी BJP फेस केले पूण हे फाटी तुमी तुजे नेतृत्व हांगा सालसेतीन मिशन तूं एक सालसेतीन सो सालसेत तुका बरें जाणवता। इधर वे और अशें भारतीय जनता पार्टीची लेट जालें जाल्यार सुद्दां हळू हळू लोकां मदीं जागृताय जावपाक लागल्या कमळ फुलपाक लागला आनी समजा इन केस होच पक्ष डेव्हलपमेंट करतलो हेंय तांकां समजलां म्हणून इतर जाग्याचेर जिखून आयले जाल्यार सुद्दां तेंनी परत आमची भारतीय जनता पार्टी कडेनच येता। आमी कुंकळे जिखिल्ली आसा एकदां, फातोर्डा जिखिल्ली आसा 2दा, मडगांव जिखिल्ली आसा, आमी नावेली जिखले आतां। म्हणजे ते कशें काम करून जिखले म्हळ्यार तुमी मत मारचेत ना तुमी आमचेली अशें म्हणून आमी कोणाक पयस दवरूं ना। कितलेंय केलें जाल्यार सुद्दां आयज सुदारना म्हणजे हे डेव्हलप जावचें ना फाल्यां जातलें परत जाता अशें करून तो बीज जो आसा तो पेज हळू हळू वाडपाक लागला। आनी म्हणून तर आयज आमचे कडेन कितले मंत्री आसात कितले आमदार आसात खंयचे समाजाचे खंयचे धर्माचे आसा हें सगळें तुमीच पळयात न्ही। तातूंत भितर हे काही डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत भारतीय जनता पार्टी हे खंयच भेदभाव करना ह्या सगळ्यांक दाखोवन दिता आनी त्याच पार्श्वभुमीचेर आमी सगळे कडेन वचून आमचे कार्यकर्त्याच्या मदीं वचून ही जागृताय बी करता।